Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नेव्हीचे मनीस जावं, गव्हर्नमेंटाचे मनीस जावं, व खंयच्याय प्रायव्हेट कंपनी जावं, आमी जुंयार हे करपाचे कोणाक अधिकारी दिनाय. सीएमाक सांगो सोदताय गोंयचो सीएम भूमिपुत्र म्हणटा तूं जाल्यार तें बील काढान ते नेव्हीचे मातशें तोंडार मार. भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान देशातल्या सगळ्या जुव्यांचेर तिरंगो हुबोवपाचे नियोजन रक्षा मंत्रालयान केल्ले. पुराय देशात उमेद, देशभक्तीची भावना. मात गोयच्या सेंट जेसिंटो जुव्यावेल्या कांय जाणांनी नेव्हीच्या तिरंगो हुबोवपाच्या कार्यावळी आड आवाज काडिल्लो. नेव्हीक वा कोणाकूच थंय तिरंगो हुबोवंक मेळचो ना म्हूण शिटकावणी दिल्ली. सीएमाक सांगो सोदताय गोंयचो सीएम भूमिपुत्र म्हणटा तूं जाल्यार तें बील काढान ते नेव्हीचे मातशें तोंडार मार. प्रकाराची दखल मुख्यमंत्र्यान घेतली. असले प्रकार चलचे ना म्हूण विरोध करतल्यांक जाप दिली. जेसिंटा आयलँडाचेर फ्लॅग हॉस्टिंग करप, ऑपोज करप ही निंदनीय गजाल आसा. अशा पद्दतीची राष्ट्र विरोधी भावना कोणाकडल्यान खपोत घेवची ना. हांवें जेंच्यांनी विरोध केला तांचेर कडक एक्शन घे म्हणून ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. नेव्हीन पयलीं आमकां इन्फॉर्म करूंक नाशिल्लें, बट जशें इन्फॉर्म केल्या उपरांत हांवें ऑलरेडी म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शनूय दिला. अशा पद्दतीचो प्रकार गोंयांत केन्नाच खपोवन घेतलो वयचो ना. आज नेव्हीच्या मार्फत तांकां खरें म्हणल्यार काल, आयज आनी फाल्यां अशे तिनूय दीस ते फ्लॅग हॉस्टिंग जावपाक जाय जातलें. पण आज 100% थंयसर फ्लॅग हॉस्टिंग जातलें हाजेर हांवें म्हज्या होम डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां. आनी त्या जाग्याचेर तिरंगो भारताचो झेंडा जो आसा हो थंय आय डोंट नो एक्झॅक्टली हांवें इन्क्वायरी करूंक लायल्या की तेंच्यांनी असो प्रकार कित्याक केलो हाजें तेंचे कडेन आमी 13, 14 आनी 15 असे 3 दीस तिरंगो हुबोवपाचे नियोजन आशिल्ले. सेंट जेसिंटो जुव्याचेर वाद नाका म्हूण नौदळान 13 तारखेर कार्यावळ करूं ना. मात शेनवारा फादराचे आनी थळाव्यांच्या हजेरेंत नौदळान तिरंगो हुबयलो आनी जेसिंटो जुव्याचेर राष्ट्रगीतय म्हटले. जुवेकारांनी सांजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आपली बाजू मांडली. The unity that and the unity and maturity that the Navy people showed, and the unity and maturity the people of this Saint Jacinta Island they showed, that is Amrit. So we are ready for the 75th Independence Day Azadi Ka Amrit Utsav by celebrating it together and by respecting our tricolor. Jai Hind. ताणी सांगूंक जाय आसलें वो बरोवन हाडूंक जाय आसलें कित्याक आयल्यां तें तेन्ना मातशें तांकां मातशें दुखलें आनी त्या पासत ताणें कितें गोडे म्हणलें जायत आनी हेका लागून तांकां पोचून वचोंक पडलें. पूण आज आमचे नेव्ही आयले आनी आमचे मदीं एकवट जालो ते विसरून आज आमी फ्लॅगाक हॉस्टिंगाक आमी सलाम केला. Yesterday morning, some personnel from the Indian Navy came on the island and they wanted to dig and put up some stuff, which the islanders were a little suspicious, and they asked, why have you come? And they said they want to hoist the flag. So they said, suddenly why you all want to hoist the flag? Because every Independence Day and every Republic Day there has been a tradition of these islanders that they have been hoisting the flag. So they were surprised at why suddenly now the Indian Navy is stepping in. Bureau Report, Prudent.